points. We have no grievances. No, they were ready to listen to your points. Central Empowered Committee, they have no grievances. They have come to listen. So we have explained. So whether they are convinced or not, I cannot tell you. आता तो गोंयचो सरकार तांकां अर्दे वोट दिलें, तांचें जालें. आतां आमचें जालें. आतां दुसरे लोक येतले, पॉलिटिशियन येतले. फलदेसाय येतलो, गांवकार येतलो, ऑल सगळे लोक येतले. देविया राणे आनी विश्वजीत राणे सगळे येतले. सगळे फॉटींग पण सुरू जातले. बट वी हॅव गिवन देम ऑन पेपर ब्लॅक एंड व्हायट. वी हॅव गिवन देम कलर मॅप्स. वी हॅव गिवन देम द ओन रिपोर्ट. आमी कितें म्हणटा पळय, तांचे वायल्ड लायफ सँक्चुरीज तांकां कायद्या प्रमाणे तांकां मॅनेजमेंट प्लॅन तांकां तयार करूंक पडटा. आतां ह्या वर्सान ताणें मॅनेजमेंट प्लॅन सगळे सँक्चुरीज ताणें तयार केला. आतां मॅनेजमेंट प्लॅनांत कोर झोन आसता. आतां तो कोर झोन तुमी पळयल्यार आनी टायगर झोन असो कोर झोन पळयल्यार ते एकच मरे. ते एकच मरे. So one side they are opposing, state government is opposing, saying we don't want tiger because core zone is there. But in your own management plan you have put core zone with same area. Tiger वाचे कितें 550 जाल्या, हांगा 450 जाल्या. But it is same core zone, same language is used. They are also admitting there are no people in the core area as per their plan, which is prepared on the Wildlife Act. So we have placed all this. Now what the Central Empowered Committee recommends to the Supreme Court, we cannot say. We cannot say ना आमकां बरें आयकलें, आमी कितें म्हणटा म्हणून ते आमी कितें म्हणलें म्हणून ते म्हणटाले ना तुमी तशें करतले. They are senior officers, they are foresters, they are experienced people, and they will decide. They will file the report within 2. They are supposed to file the report before the 12th of November, because the case is fixed for hearing by the Supreme Court, high on board on 12th of November. आता म्हजें जालें म्हणजे मातशें ताका उलोवन दी, because he is the man who has been from last so many years, 2009 onwards, after the tiger reserve, saying the tigers are being killed. So I would like to give him the opportunity at least to also address you on our meeting today with the CEC. काडपाक बीन जाय तो सगळे रॉंग न्ही. हे क्लेम जे करता न्हू सरकार, त्या सरकारान स्वताचे जे वन खातें आसा त्या वन खात्यान जी आंकडेवारी दिल्या न्हू, आनी आमी जे कॅल्क्युलेशन केलां ते 1264 घरां आसा आनी इतकी जेन्ना घरां आसा तेन्ना आमी कशा रितीन जर कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार तो आंकडो जो आसा तो 6000च्या वयर वचना. म्हणून जे सरकार 1 लाख सांगता ते पुराय तरेचे चुकीचे आसा. आनी हेच्या पयलीं कारापुरकर समिती आसा, तेंच्यांनी सरकारानूच नेमलेली, तेंच्यांनी जी आंकडेवारी दिल्ली आसा ती हेच्याक अर्दी आसा. म्हणून ही सगळी जी आसा ती सनसनाटी निर्माण करपाचें हे कारस्थान आसा. ही घरां आसा ती बाई खंय पडटा, बफर झोनान पडटा काय कोर झोनान पडटा? ही जी कांय घरां आसा ती कोर झोनान पडटा, थोडी घरां आसा ती आनी थोडी बफर झोनान पडटा. कोर झोनान जी घरां पडटा तेंचें स्थलांतर करचें पडटा. हय, तेंचें स्थलांतर तांकां एकंदर आतां कशें आसा न्हू, ते पुनर्रचना तेची जावपाक शकता. एकंदर जे व्याघ्र राखीव क्षेत्र आसा ते, आनी त्यानुसार अंतीम निर्णय जातलो. आनी अंतीम निर्णय जावन जर तांकां दिसलें की हे खरोखर व्याघ्र क्षेत्रानूच येता, वागाचो मुवमेंट ज्या वाठारान आसा थंयच हे लोक रावता जर आसा जाल्यार तेंचें स्थलांतर करचें पडटा. सो एज अ एक्सपर्ट म्हणून तुमी जो अभ्यास केला तेतून तुमकां अशी कितली घरां दिसता की जेंचें पुनर्वसन जावपाक जाय, बाकीची वगळपाक शकता? हय, आतां म्हाज्या अभ्यासानुसार वांयगिणी जी आसा किंवा कडवळ आसा, झाडांनी आसा, पेंड्राल आसा, हांगासलेच स्थलांतर करचें पडटलें. बाकीचे जे स्थलांतर करपाची कांय गरज ना. कारण आमी जर काजरेधाट पळयत आनी दुसरे बोंदीर पळयत जाल्यार बोंदिरा बी व्हडलेसो टायगर मुवमेंट ना. कॅमेरा ट्रॅप जे टायगर जाल्लेले आसा पुराय गोंयान ते पुराय ह्या सगळ्या लोकवस्तीच्या भायर आसा. हय, तेचे अध्यक्ष गोयल आनी सुनील लिमये हे जे सदस्य आसा ते दोगूय जाण आमचे जे म्हणणें आसा ते तेंच्यांनी आयकून घेतले. आनी आमी तांकां दाखोवन दिल्लेलें आसा की गोंयान कशा पद्दतीन वाघ जे आसा पट्टेरी तेंचे अधिवास आसा तो असुरक्षीत आसा. 2009 जेन्ना पयलो वाघ मारलो गेलो आनी तेच्या उपरांत 2019 4 वाघ मारले गेले. एकूण 10 वर्साच्या कालखंडान आमच्या कडेन 5 वाघ मारले. म्हणजे आमकां कळटा की गोंयान कितले वाघ आसा ते. आनी 2022 जो अहवाल आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यानी जाहीर केल्लो त्याच्यानुसार आमच्या ह्या वाठारान 5 वाघ आसा. म्हादई, खोतीगांव आनी मोले राष्ट्रीय उद्यान आनी अभयारण्य
हे जे पुराय 4 वाठार जे आसा हे 4 वाठारूच आमी मागता की तेंचो आस्पाव जावपाचो गोवा टायगर रिजर्वान आनी गोवा टायगर रिजर्व जालो जाल्यार तो फायदो जो आसा तो समस्त स्थानिक लोकांक जातालो त्याच बरोबर आमची जे म्हादयचे प्रकरण आसा त्या प्रकरणाक सुद्दां न्याय मेळपा खातीर आमकां ही एकंदर व्याघ्र राखीव क्षेत्र जे आसा तेचो उपयोग जातालो कारण व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे जे कॅचमेंट एरिया आसा नद्यांच्यो तेंचें रक्षण जातालें आनी आमची न्हंय जी आसा मांडवी आसूं जुवारी आसूं तळपण आसूं गालजीबाग आसूं ह्या सगळ्या न्हंयचें अस्तित्व जें आसा हें सुरक्षीत उरतालें आनी ताका लागून गोंयांक राखीव व्याघ्र क्षेत्र आसा गरजेचें आसा. सो भाई तुमी आतां म्हणलें म्हणजे आतां वायल्ड लायफ सेंच्युरी ज्यो आसा पळय हय एकदा टायगर रिजर्व डिक्लेअर जाले काय तांकां थंयसरल्यान काडचें बीन पडटलें? अजिबात ना कारण आतां जो आमी आंकडो जर तुमी कॅल्क्युलेशन करशात जाल्यार तितूंतल्यान स्पश्ट जाता. म्हणजे एकूच उदाहरण दिता की सत्तरी तालुक्यान वांयगणी म्हणून गांव आसा. ह्या वांयगणी गांवांत जी 6 घरां तेंच्यांनी नोंद आसा त्या घरांतले केवळ एका घरान आमी जेन्ना त्या वाठारांत हालींच सर्वेक्षण कंडक्ट केलें तेन्ना आमच्या लक्षांत येयलें की केवळ 4 लोक थंय रावतात. त्या शिवाय कडवळ जे आसा कडवळ हांगासर 2 घरां आसा आनी त्या 2 घरांनूच कमी लोक रावतात आनी बाकी पुराय वाठार जो कोर एरियान येता थंय अजिबात लोकसंख्या ना. फक्त प्रश्न आसा तो आमच्या काजरे धाट आनी बोंदिराचो लोकांचो. आता तो जो आसा त्या लोकांचे पुनर्वसन जे आसा हे करपा खातीर आमी सरकारा कडेन विनंती करताले आनी एकंदर व्याघ्र राखीव क्षेत्र जी यंत्रणा आसा तेंच्या कडेन आमी विनंती करताले की तेंचे योग्य प्रकारे पुनर्वसन करपाचें. आता त्या लोकांक नॅशनल टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटीचे नियम आसा त्यानुसार जर आमी पळयले जाल्यार तांकां जाय जाल्यार थंय रावपाक मेळटा किंवा तेंचें पुनर्वसन तांकां करपाक जर जाय दुसरे कडेन रावपाक जर जाय जाल्यार तेच्या खातीर तांकां योग्य नुकसान भरपाई जी आसा ती टायगर ऑथॉरिटी जी आसा ती तांकां दितली. तेतून मातूय दुबाव ना कित्याक देशभर तशा प्रकारची प्रक्रिया सुरू आसा आनी आमच्या देगेक जे काळी टायगर रिजर्व आसात म्हणजे आमच्या करंजोळ गांव आसा त्या करंजोळ गांवाच्या देगेकूच जी सीमा लागता ती कृष्णापूरची सीमा लागता. तर कृष्णापूरच्या थंयसर जे तळेवाडी म्हणून जे आसा त्या तळेवाडींतल्या लोकांचे आतां स्थलांतर जाल्लें आसा आनी प्रत्येकाक तेंच्यांनी लाखो रुपया जे आसा ते दिल्लेले आसा. सो भाई फक्त बंदीर आणि काजरेधाड हे दोनूच वाडे इफेक्ट जातले. हय हय बाकीचे करंजोळ गांव सुर्ला गांव हे बी जे सांगता तसे कांयच तेंचेर परिणाम जावचो ना. कारण सुर्ला गांवाचो जर आमी एकंदर पळयत जाल्यार इतकें स्पश्ट जाता की सुर्ला गांवांतले जे जंगल क्षेत्र आसा तेच व्याघ्र राखीव क्षेत्रांत येता. बाकी गांव जो आसा जाका आमी गांवठण म्हणटा तो पुराय तेच्या एरियाच्या भायर आसा. सर आमचे जे हितान सत्तरीचे हितान आनी आमकां जे कितें दिसता आमी विशय मांडलेलो आसा आमी जे कितें मांडलां भितर उरलेले आसा ते कितें भायर चर्चेक विशय न्हवतो. आमी सत्तरीच्या लोकांची भावना कितें तेंचे फुडें मांडले लेखीत बी आमी रिप्रेझेंटेशन आमी तांकां दिल्लें आसा. आमी ऑलरेडी वायल्ड लायफ सेंच्युरी भितर आमचो मतदारसंघ आनी आमच्या मतदारसंघान आमकां कितें विशय आमकां जाता प्लस आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा तुमकां परत परत आपण या ना मेन म्हणजे वायल्ड लायफ सेंच्युरी भितर कितें कितें जाता आनी प्लस हांगा परत परत तुमकां सांगलेलें आसा की बाकीचे विशय कितें घडटा टायम टू टायम आमी तेजेर विशय चर्चा केल्ली आसा. पूण सत्तरीचो विशय सत्तरी सेंट्रीक वाळपय सेंट्रीकचे विशय कितें आहा वाळपयच्या प्रत्येक गांवांत लोकांची भावना कितें आहा ते बी उलयले ते बी तेणी उल्लेख आनी उदाहरण दिवन उलयल्लें आसा. पूण हांवें लेखीत डिटेल दिल्लें आसा तांकां आनी योग्य तरेन की आमकां कितें जाय आमकां कितें दिसता हें आमी तेंचे फुडें मांडटा. फुडें तें कितें फुडें पावपाचें तें पावयता आनी तेज्या उपरांत आनी काय हांव सांगूं शकना कितें आनी सांगपाचें. इतली वर्सां ती म्हादय वायल्डलायफाची हेच ना ना हांव आयला तुमी आयज CECक मेळपाक आयिल्लो आसा. CECचो विशय जे विशय आहा ते लेखीत दिल्ले आसा आनी कितें आसा CECचो विशय जेन्ना आसता हांवें बी सावधानी बाळगपाक जाय की हांव कितें उलयतलो ते भायर येवन कितें उलयलो म्हणून हांव सांगूं शकना. आमच्या लोकांनी आयकलां कितें उलोवंक जाय आनी चड तेजी आमी चर्चा करुया नाका. आमकां खात्री आहा की योग्य न्याय सत्तरीच्या लोकांक गावतलो. सत्तरीचो आमदार वाळपयचो आमदार म्हणून हांवें जें कितें मांडलां म्हाज्या लोकांक जो त्रास जाता म्हाज्या लोकांक फुडें जे कितें एप्रिहेन्शन्स आहा ह्यो CECचे फुडें हांवें योग्य तरेन मांडपाचो आनी लेखीत हांवें मांडलेलें आसा. म्हणजे आमच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आहा आनी जे आयिल्ले आसा ते अनुभवी अशे आहा तांकां खबर आहा की बाबा आमचे पयलीं व्हडले पदार आशिल्ले आमचे ओवरऑल आमचे वायल्ड लायफ सेंच्युरी मॅनेजमेंट देशाचे सगळे तेंचे अंडर आशिल्ले. पूण हांवें जायते फावट हांवें तांकां पयलीं मंत्री म्हणून हांव मेळ्ळा आनी योग्य तरेन सत्तरीचो जनतेचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक जें कितें हांवें मांडपाक जाय तें लेखीत हांवें मांडलें. Minister, how many households getting impacted? That is all written in my
दिला कांयच चांगलें न्ही आमचे ओवर 10,000 पीपल ओनली ऑफ 70 हॅव कॅल्क्युलेटेड विथ ओवर 800 to 900 हाऊसेस. सो तुमचो डेटा आनी त्यांचो डेटा कॉन्ट्रेडिक्ट जाता सेम तांच्यांनी वेगळो डेटा दिला ते नॅचरली तांणी खंय सर्वे केला हॅव दे कम इन टू आवर विलेजीस म्हाका कळपाक जाय. गांव गांव भोंवल्या हांवें कितें म्हणटात एक दीस तूं तुमच्या AC घरांनी बसतात शहरांनी आनी डिक्लेअर करता हें जावचें हांगा तें जावचें थंय. आमच्या गांवांनी आयल्या आमच्या लोकां मदीं रावल्या आमचो जो आमचे लोकांचो इनकम कितें लोकांचो आमचे पळय जे डेली लोक आसा आमच्या गांवांनी दे कम फ्रॉम अ लोवर सोशल इकनॉमीक स्टेटा. ते डिपेंडंट आसा इदर काजू फार्माचेर सुपारीचेर नाजाल्यार शेती म्हणजे दूध डेरी फार्मिंगाचेर हाजेरच आसा नाजाल्यार गव्हर्मेंट जॉब्स. तूं तर गव्हर्मेंट जॉब्स आमी कितले लोकांक दितले. इफ यू आर टेलिंग पीपल डू स्टार्ट फार्मींग थंय तर उदक ना हें ना हे रिस्ट्रिक्शन तें रिस्ट्रिक्शन तुजी अर्द कल्टिवेशन्स हॅव गॉन इन टू सँच्युरीज तुका हें कांय करपाक मेळना जाल्यार हाव आर यू गोईंग टू प्रमोट. तांकां येवनी न्ही 4 म्हयने रावनी 4 दीस न्ही 4 म्हयने रावनी फूल डेटा घेवनी फ्रॉम सुर्लाचें पोत ती कारंजोलचें पोत स्ट्रेट येवन पळोवनी एक्झॅक्टली कितलीं घरां वतलीं कितले फॅक्टरीज वतले कितले लोकांचे हे वतले मागीर येवन सांगपाक शकता की हो टायगर रिजर्व कर तो आनी कितें कर तो आनी कितें कर हांगा हें बंद कर तें बंद कर. दुसऱ्या लोकांक सांगपाक सोंपें पूण तांचें जिवन तुमी जगा आनी मागीर उलयात. मिटींग जाली कितें डिस्कशन जालें कितें आमचो पळय मुद्दो आसा न्ही विशय आसा आमचे म्हादय टायगर रिजर्व डिक्लेअर करपाचे आमकां तातूंत विरोध आसा न्ही. आमचे सगळे लोक रिप्रेझेंटेटिव्स आमचे सगळे मतदारसंघाचे आरटी पंचायतीचे सरपंच हे आनी आमचे सगळे मेजर कार्यकर्ते हांगा आयल्या आनी आमी आमचे तांकां मांडला आमचो विशय की कसो अन्याय जातलो आमच्या लोकांचेर. एज इट इज ओवरनायट 1999 सँक्च्युरी म्हादय सँक्च्युरी डिक्लेअर जाली ओवरनायट ड्युरींग प्रेजिडेंट्स रूल आनी लोकांक विरोध आशिल्लो पण लोकांक कांयच विश्वासान घेनासतना डिक्लेअर जाली. सो ती म्हादय डिक्लेअर जातकच कितले लोकांक त्रास जाले. लोक जे फार्मींग करताले लोकांचो जो मेन थंय तांचे मेन सोर्स ऑफ इनकम म्हणटा ते सगळे म्हणजे छिनले म्हणटा ते तांचे कडल्यान कित्याक थंय पयलीं कुमेरी कल्टिवेशन करताले कॅजू फार्मींग करताले पण ते सगळे इट वेंट एज पार्ट ऑफ द सँच्युरी नाव आनी थंय सँच्युरी आसून कितले स्ट्रिंजंट रुल्स आसा अजून 1999 and we are in 2025 अजून डिमार्केशन जावना बाबा सँच्युरी खंयची आनी विलेज खंयचो अजून डिमार्केशन जावना. फॉरेस्ट रायट केसीस अजून बंद म्हणजे क्लियर जावना. सो आनी थोड्यो पळय ज्यो फॉरेस्ट रायट केसीस लोकांक दिल्या पसून आतां तांकां तुमी दिलो फॉरेस्ट रायट केसीस क्लियर जाल्यो पण तेच जागे तर तुमी आतां फाल्यां टायगर रिजर्व करतले मागीर ते फॉरेस्ट रायट केसीस दिवन कितें उपयोग. आनी मेन आमचो सोर्स ऑफ इनकम जी आमची 70 भाग आसा दे आर मोस्टली इन टू फार्मींग मोस्टली इन टू कॅजू अरेका नट कोकोनट हें सगळें फार्मींग करतात आनी लोअर सोशियो इकनॉमीक स्टेटा आनी तांचो लायवलीहूड इज ओन्ली दॅट. आमची मेन येदी व्हडली फॅक्टरी आसा ACGL ते टायगर रिजर्वान ती पसून दॅट ऑल्सो कम्स एज पार्ट ऑफ द टायगर रिजर्व. थंय IDCs आसा आमच्यो म्हणटकच कितले हजारांनी लोक डिस्प्लेस जातले. कंपनीनी काम करता ते आमी कॅल्क्युलेट केले आमचे 10,000 वयर लोक डिस्प्लेस जातले. ताजे भायर तांची घरां ताजे भायर तांची गायो आनी तांचे कितें मेजर फार्मींग 70 इज द बिगस्ट सप्लायर ऑफ मिल्क टू गोवा. आमच्यो ज्यो डेरी आमचे पळय धनगर कम्युनिटी आसा ते सगळ्यान जास्त डेरी फार्मींग करता ते सगळे डिस्प्लेस जातले. तांकां खंय वी डोंट हॅव लँड खंय तांकां घालतले. मागीर लोकांची काजी आसा लोकांचे बाकीचे फार्मींग आसा ते कशे मॅनेज करतले. सो हे आमी रिप्रेझेंटेशन केलां की आमच्या लोकां खातीर आनी टायगर जे म्हणटात हे जे लोक शहरांनी रावतात आनी म्हणटात टायगर रिजर्व करपाचो म्हणून एक 4 दीस येवन रावले आमच्या लोकांचे तांचे जे त्रास आसा तांणी पळयल्या सोंसल्या. जे टायगर सँच्युरी डिक्लेअर जाल्ल्याक जे आमचे लोक त्रास भोगतात
तांकां थंय सारकी सोय सुविधा म्हणजे ओवरनायट डिक्लेअर करून तांगेले सगळीं घरां दारां तांगेले जागे सगळे जप्त जाले बिकॉज ऑफ सँक्च्युरी सगळे फॉरेस्टान व्हेले जी उदकाचो टँक थंय बांदपाक सुरू केल्लो ताजेर पाबंदी जाली म्हणून जी विलेज फार्मींग करताले उदक ना म्हणून तें पसून बंद केलें जेन्ना आमी हांगा लोकांक फोर्स करता गेट इन टू फार्मींग गो इन टू फार्मींग सगळे नाल्यार सरकारी नोकरी आत्मनिर्भर जा स्वयंपूर्ण जा कशें जातलें तुमकां तर जे तुमचे जागे आसात यू आर गोइंग टू गेट टुमॉरो रिलोकेटेड डिसलोकेटेड रिहॅबिलिटेटेड तुमकां पयलीं जागो ना आमचे गोंय राज्य इतलें स्मॉल भाग 3700 कितले किलोमिटर तातूंत तर 740 किलोमिटर ऑलरेडी सँक्च्युरीज जाल्या 5 सँक्च्युरीज येदेशा गोंय राज्यान ऑलरेडी 5 सँक्च्युरीज डिक्लेअर जाल्या तातूंत आमकां कोस्टल रेग्युलेशन्स आसा तातूंत आमकां MPT आसा हांगा आनी कशें कामां कशें करतले लोक जगतले कशे खंय वतले खंय रावतले टायगर रिजर्व म्हणटकच खूब स्ट्रिंजंट रुल्स आसता तातूंत कोर एरिया आसता बफर एरिया आसता इको टुरिजम एक्टिविटीज आसता खूब रुल्स आनी रेग्युलेशन्स जाता सो आमची इतलीच मागणी आशिल्ली की म्हाका खात्री आसा की जो निर्णय जातलो तो आमच्या लोकांच्या हितान जातलो आमचे जे गरीब लोक जे आसा आमच्या 70 भागाचे म्हणा काणकोण भागाचे म्हणा सावड्डेचे म्हणा सांग्याचे म्हणा सगळ्या लोकांच्या हितान म्हाका खात्री आसा की आमचे उच्च न्यायालय आमची सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी आमचे गोंय राज्यान स्टडी करपाक आयल्या ते आमचे जे लोकांचो विशय आसा समजून घेतले तांचो तांणी आमी जे सजेशन दिल्या आमचे जे कितें प्रश्न आसा सगळ्यांनी जे प्रश्न मांडल्या जे अफेक्टेड लोक आसा त्यांनी प्रश्न मांडल्या की ते कितें आजकालचे लोक न्ही जे मायग्रंट आयल्या आनी खंय रावल्या हे सँच्युरीज 100 वर्सां हांगा राविल्ले लोक त्यांचे पूर्वज हांगा राविल्ले लोक तांकां खबर आसा टायगर केन्ना आयला केन्ना येवना कितलो दिसता कितलो दिसना सगळ्यांक खबर आसा हे कोण भायले नवे लोक न्ही के थंय रावल्या तांकां सगळ्यांक खबर आसा बाबा इतल्या वर्सांनी कितलो टायगर दिसला की कितलो टायगर दिसूना सगळ्यांक खबर आसा ही सगळी डिटेल स्टडी आमी जी केल्या आमी ते आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा तांचे कडेन तांणी तांचे मुद्दे मांडिल्ले आसा हांवें एज अ MLA ऑफ पर्ये म्हज्या लोकांच्या हितान हांवें मुद्दो मांडिल्लो आसा तांचे कडेन ग्रीन एक्टिविस्ट आहा पळय ते दावो असो करता की तुमी म्हणटा की थंय वाघ ना जे आसा ते ट्रान्झिट बट जे कांय वर्सां पयलीं गळावले जे प्रकरण जाले ग्रीन एक्टिविस्टांचो भर आहा जर टायगर ना म्हणटा तुमी जाल्यार तेन्ना जे मारले ते खंयचे टायगर ते कांयच टायगर मारूना तो एक जो टायगर तेन्ना मारील तो कितें ट्रान्झिटरी टायगर जे गळावले जाल्ले पळय मदीं ट्रान्झिटरी टायगर एज इट इज गोवा इज नॉट अकॉर्डिंग टू NTCA रुल्स NTCA नॅशनल टायगर कमिटी आसता पळय तांचे रुल्स आसता की टू डिक्लेअर अ टायगर रिजर्व you have to have resident at least 80 to 100 resident tigers to declare it as a tiger reserve which Goa doesn't fit in जो टायगर आसा तुम्ही कितली स्टडी केल्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणात हे एक्टिविस्टांनी म्हणात कितली स्टडी केल्या एक समर सिजनान से टायगर आमचे ते वेस्टर्न घाट्स थंय वेस्टर्न घाट थंय व्हॅली आसा उदका खातीर आमकां खबर आसा टायगर खंय उदक मेळटा थंय येता जेन्ना गरमी जाता तेन्ना सपोज थंय उदक आयलें व्हॅलीन तर से महाराष्ट्रान तांकां उदक मेळूना गोंय राज्याच्या बॉर्डरीर तर तांकां समर टायमार तर उदक दिसलें एक टायगर थंय येवन उदक पिवन थंयच्यान भोंवला आसतलो गेला आसतलो पूण एक्चुली तुमी स्टडी केल्या विंटरान पावसान ऑटमान जे 4 सिजन्स आमचे आसता स्प्रिंग समर आनी विंटर आनी मॉन्सून सीजन फॉर गोवा ह्या सिजनांनी तुमी स्टडी केला की बाबा तुमकां बाकीच्या सिजनांनी टायगर दिसला समर सिजनांनी इतले कमी उदक आसून म्हणजे उदक आसून पसून कितले तुमकां टायगर दिसल्या अजून पर्यंत कोणें स्टडी करूं ना अकॉर्डिंग टू NTCA डज गोवा मीट द क्रायटेरिया ऑफ 80 to 100 टायगर्स तुम्ही कितलो स्टडी केला जो टायगर तूं म्हणटा जो तेन्ना तो मारिल्लो तो तुमी ताजी डिटेल स्टडी केल्या तो टायगर कित्याक मारलो तो कित्याक आयलो थंय कित्याक थंय ते जे कोणाचे कॅटल आशिल्ले ताका कितें ते कॅटल मारले मागीर तो टायगर आयलो ही सगळी स्टोरी आसा ताका एक स्टोरी आसा
फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक सगळें खबर आसा कॅमेरा ट्रॅप्स घालतात थंय कॅमेरा ट्रॅप्स आतां इतले वर्सां घालून कितले कोणाक टायगर दिसल्या तूं रावपी डेटा तो फॉरेस्टान दिवप आसता न्ही डेटा फॉरेस्टा कडेनूय आसा न्ही आनी आमचे लोक जे स्थानीक लोक आसा तांचे कडेनूय डेटा आसा की बाबा ते थंय रावपी तुमी शहरान रावपी लोक आमचे लोक थंय रावपी सो आमकां एक्झॅक्टली खबर आसा ते थंयच्यान गोवा टू कर्नाटका चोर्ला घाट टुमॉरो चोर्ला घाट ऑल्सो वील बी पार्ट ऑफ द टायगर रिजर्व बिकॉज इट कनेक्ट्स गोवा टू कर्नाटका आणि जो टायगर आसा इट क्रॉसीस चोर्ला घाट ओनली न्ही आनी जो महाराष्ट्राच्यान येता इफ ही क्रॉसीस गोवा इफ ही इज गोइंग टू गो रायट अप टू कोतिगांव थंय येता काली रिजर्व फ्रॉम भीमगड सँक्च्युरी ऑफ महाराष्ट्रा काली रिजर्व ऑफ कर्नाटका सो दॅट इज द कॉरिडॉर तुम्ही म्हणटात पण आसा खंय टायगर कोतिगांव कितले टायगर पळयल्या नेत्रावली कितले टायगर पळयल्या मोले कितले टायगर पळयल्या आनी म्हादय कितले टायगर पळयल्या हो प्रॉपर स्टडी जावपाक जाय पयलीं हे तुमी ऑल पूट टुगेदर तुमचे इतले 80-100 टायगर आसा टू डिक्लेअर इट एज अ टायगर रिजर्व अकॉर्डिंग टू द NTCA रुल्स आनी तो टायगर एक तेन्ना दिशिल्लो ताज्या नंतर कितले टायगर दिसले कोणा कडेन स्टडी आसा हू हॅज डन द स्टडी हॅज द एक्टिविस्ट डन द स्टडी तांणी पळयलां की कितलीं घरां रिहॅबिलिटेट करची पडटली कितले लोक रिहॅबिलिटेट करचे पडटले आनी इट इज नॉट ओन्ली एक से 800 घरां की एक 900 घरां 800 घरांतले एक 10,000 लोक 10,000 लोकांचे तितले धंदे ते दुधाचो धंदो कल्टिवेशनाचो धंदो फार्मिंगाचो धंदो मागीर कंपनी जे थंय आसा त्यो थंय हजारांनी लोक त्या कंपनीनी काम करता थंय इरिगेशन टँक्स आसा बंदाराज आसा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा ते चालू आसा थंय टायगर रिजर्व आसल्यार बफर एरिया आसल्यार कोर एरिया आसल्यार खूब स्ट्रिक्ट आसता हो आवाज जावपाक जायना आफ्टर 5 o'clock यू कांट एंटर इट हें करपाक मेळना तें करपाक खूब स्ट्रिक्ट आसता कितें स्टडी केला हाव आर यू गोइंग टू मॅनेज ऑल दीस मॅडम आतां तुमी म्हणटा डिस्प्लेस करचे पडटले घरां बीन तुमी तो डेटा बीन दिला तांकां की आणि प्रत्येक जो पळय जर प्रतिश्ठीत नागरीक येयलो तेणी जी कितें स्थिती आसा थंय सद्याची जी पळय स्टेटस आसा त्या एरियेचो तो एक्सप्लेन केला आनी त्याच प्रमाणे डिसिजन घेवचो अशें तरी सगळ्यांचें मत आसा पूण तुमचो व्यू पॉयंट कितें आसा टायगर रिजर्व जावचें वो ना तुमचें सगळें बरें लोकांनी आतां जें पळय आसा तें आमी बरें आसा आनी आमकां त्रासाक घालनाका सो टायगर रिजर्व नाका बट जे ग्रीन एक्टिविस्ट आहा ते म्हणटा की टायगर रिजर्व करपा सारको काय व्हडलो प्रश्न ना आनी जर तो केलो जाल्यार म्हादयच्या खातीर तो बऱ्याक पडटलो एक बाजू म्हणटा ते सो ताजेर तुमचें कितें ओपिनियन पळय त्या गोष्टीचेर हो विशय नासलेलो आमचो विशय कितें आसलेलो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी वा त्या एरियेच्या लोकांचो त्या तेचेर मत जाणून घेवपाचें आतां तुवें पळय सांगून तो विशय आसा तो वेगळो म्हणजे टायगर रिजर्व केल्या घेवन बरें पडटलें तेका पूण तें अशें आमी हें इंजेक्शन घेतल्या बरें आसलें तशें जायना दुयेंस आसले प्रमाण तेका तें म्हाका दिवपाचें ना पूण तुमी क्लॅरिटी सांगा न्हू बाबा जाय वो नाका तूं अशें बरें जाल्यार तुका तुका कितें जाय नाका तुमकां कितलो टायम सफिशियंट टायम दिलो तुमकां उमेदीन आहा तुमी